नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया साबुदाण्याचे वडे। हे वडे आमी चडशे उपासा खातीर किंवा खंयचे फेस्टिवल आसता तेन्ना करतात। तर यो सुरवात करया। वडे करपाक लागून हांवें हांगा 1.5 माप साबुदाण्याचे घेतल्या। हे हांवें एकदां उदकान धुवन घेतल्या आनी मागीर ते 2 वरां खातीर उदकान भिजत दवरिल्ले। आतां तांचें तें उदक काडून घेतलां। हे पळय साबुदाणे बरे फुगल्या। हे आमी काडून थोडे वेळ सायडीन दवरया। ताजे उपरांत हांवें हांगा अर्द वाटी भिकणां घेतल्या। हे भिकणां बरी सोलून तांची कल्लां काडून घेतल्या। आतां हांकां आमी बरी भाजून घेवया। तर हांकां आमी एकदां 5 ते 8 मिनटां खातीर बरी ड्राय रोस्ट करून घेवया। बरीशी भाजून घेवया आनी मागीर थंड करून तांकां एकदां मिक्सरान वाटून घेवया। हांगा चडूय बारीक वाटप ना, मिडियमूच दवरपाक जाय। ताजे उपरांत हांवें हांगा 2 मोठे बटाट उकडून घेतल्या आनी ताची ती साली काडून अशें स्मॅश करून घेतला। ते आमी ते फुगत घातिल्ले साबुदाण्यान घालून घेवया आनी तातूंत अर्द चमचो मीठ घालून घेता। हांगा तुमी तुमच्या चवी पुरती वापरात आनी हे आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें कालोवन घेवपाक जाय। अशें जालें म्हणटकीर ते मीठ, बटाट आनी ते साबुदाण्याक बरें पैकी लागपाक जाय। तातूंत मागीर तो वाटून घेतलेलो भिकण्याचो पिठो घालून घेवया। 1 चमचो घालता जिरे, 1 चमचो घालया काश्मीरी मिरसांगेचो पिठो, हे ऑप्शनल आसा। 2 घालता हरवी मिरसांगे अशे बारीक कातरून घेतल्या, ती घालून घेवया। थोडीशी ओली कोथमीर बारीक शिनोन घेतल्या, ती घालून घेता आनी हे आमकां एकदां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। तशें सगळें बरें कालोवन घेवपाक जाय। तातूंत मागीर 2 चमचे तेल घालून घेवया आनी हे आमकां परत एकदां अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें कालोवन घेवपाक जाय। ते तेल घातलें म्हणटकीर ती कालोवपाक खूब सोंपें पडटा। मागीर थोडें तेल अशें हाताक लावन घेवया, अशें बरें सारून घेवया आनी ताजो तो इल्लो मिश्रण काडून असो हातार रोल करून घेवया। असो बॉल टायप रोल करून घेवया आनी अशें मातशें चिड्डावन घेवया। हे पळया, अशे तरेन आमची हो शेप तयार जाला आनी अशेच तरेन आमी सगळ्या मिश्रणाक साबुदाण्या वड्याच्या शेपीन रोल करून घेवया। आनी हे पळया, आमचे साबुदाण्याचे वडे फ्राय करपाक रेडी आसा। हे आमी आतां तळपाक घालया। साबुदाणा वडा फ्राय करपाक लागून हांवें एका कायलीन थोडें तेल गरम करपाक दवरिल्लें। हे बरें तापलें म्हणटकीर तातूंत ते एक साबुदाण्याचे वडे सवका अशें घालून घेवया। सवका अशें घालून घेता आनी थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून हे आमकां दोनी वटेनी बरें भाजून घेवपाक जाय। 5 ते 8 मिनटां खातीर बरेंशें भाजून घेता। तर पळया, आमचे साबुदाण्याचे वडे भाजून तयार आसा। आतां हे आमी एका आयदनान काडून घेवया आनी अशे तरेन आमचे साबुदाण्याचे वडे खावपाक तयार जाल्ले आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।